नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट। नव्यानूच पदभार घेतिल्ल्या गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान घेतली केंद्र भाजप अध्यक्ष JP नड्डाची भेट। आमदार तशेंच मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार करपाक सुरवात। दिल्लीत ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची भेट घेतल्या उपरांत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली माहिती। केबल ऑपरेटरांनी घेतली वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची भेट। वीज मंत्र्यान केबल ऑपरेटर्सांक काढले उजरावन। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे करतले पालन, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर। महाराष्ट्रात 9 केशींनी शामील आशिल्ल्या नावाडग्या चोराक म्हापशें पुलिशेन केली अटक। मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून म्हापशा एका बायलेक घातली टोपी। लाडली लक्ष्मी येवजणेचो आतामेरेन 84,811 चलयांनी घेतलो लाव। साश्टी तालुक्यात पयल्या नंबराचेर खासा रिपोर्ट। म्हादेस संदर्भातली फुडली सुनावणी जातली फुडल्या सप्तकात। याचिका सुनावणेक येवंक नाशिल्ल्यान सुनावणी धुकल्ली फुडें। आनी आतां खबरो विस्तारांत। महाराष्ट्रात 9 केशींनी शामील आशिल्ल्या नावाडग्या चोराक म्हापशें पुलिशेन धरलो। मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून दुबावीत मनीश आंबेकरान एका बायलेक 1 लाखाची टोपी घातली। ह्या बायलेच्या कागाळी वयल्यान ताका अटक केली। ताची गुन्यांवकारी फाटभूंय पळयली जाल्यार महाराष्ट्रात वेगवेगळे कडेन ताचे आड 9 गुन्यांव नोंद आसात। म्हापशेच्या JMFC कोर्टान ह्या दुबावितांक 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला। महाराष्ट्रात 9 केशींनी शामील आशिल्लो नावागडो चोर मनीश आंबेकरा सयत ताच्या 5 जाणांच्या टोळयेक म्हापशें पुलिशेन अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 21 जानेराक म्हापशा मुथूट फायनान्स इमारती लागसार दुबावितान आपूण मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून उस्कय बार्देस हांगच्या एका बायलेक 1 लाखाची टोपी घातली। हे बायलेन केल्ले कागाळी प्रमाण पुलिसांनी ताचो सोद घेवन ताका धरलो। ताचे सयत हेर 4 जाणांकूय पुलिशेन ताब्यात घेतल्या। म्हापशें पुलिशेन गँग लिडर मनीश आंबेकर हाचे सयत शिवम आंबेकर, रवी चव्हाण, करण चव्हाण आणि यश चव्हाण ह्या रायगड महाराष्ट्रातल्या टोळयेक अटक केल्या। म्हापशेच्या JMFC कोर्टान ह्या दुबावितांक 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। आमी आसा सध्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे म्हापसा पुलिसांनी महाराष्ट्राचे काही जे चोरट्यांची जी गँग आसा ती चोरट्यांच्या टोळयेक म्हापसा पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसा। ही जी टोळी आशिल्ली चोरट्यांची ही म्हापसा म्हणजे गोंयांत येयल्ली चोरयेच्या हेतून आनी जेन्ना ते हांगा गोंयांत पावले तेंच्यांनी आपूण एक मुथूट फायनान्साचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणून सांगून एका ज्वेलरी शॉपाक कॉल केलो। तेंच्यांनी त्या ज्वेलरी ओनराक सांगलें की आपल्या कडेन काही कॅश आसा ते आपल्याक एक्सचेंज करपाक जाय आनी काही पयशांचे भांगर करपाक जाय। त्या टोळयेन जो एक मास्टरमाइंड अक्यूज जो आशिल्लो तेचें नांव आसा मनीश आंबेकर वो 47 वर्सांचो आनी रावपी मूळ रायगड महाराष्ट्रा हांगासरले व तेचे जे काही 4 वांगडी आशिल्ले हे वांगडी गोंयांत पावले आनी हे जे चोरट्यां खातीर जी तेंची जी पयशांची हेराफेरी आशिल्ली ती करपा खातीर तेचो हेतू आशिल्लो। जेन्ना जी ज्वेलरी शॉपाची जी ओनर आशिल्ली जेन्ना ती पावली एका जाग्याचेर तेन्ना तेंच्यांनी जे पयशे आशिल्ले ते एक्सचेंज केले आनी त्या ओनराक सांगलें की आपलो एक मनीस जो आसा तो मुथूट फायनान्साची जी बिल्डींग आसा त्या बँकेच्या 2nd फ्लोराचेर आपलो मनीस आसा आनी तेंचे कडेन वचून तुमी उलया म्हणून। जेन्ना ती ओनर 2nd फ्लोराचेर पावली जे सकयल राविल्ले जे चोरटे आशिल्ले ते त्या जाग्या वयल्यान फरार जाले पयशे घेवन। ही जी कंप्लेन आसा ती चोरट्यांची ती म्हापसा पुलिसांनी ह्या ओनरान म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर नोट केली। जेन्ना ही गजाल म्हापशेच्या PI निखील पालेकर हाका कळ्ळी तेंच्यांनी एक स्पेशल टीम एक तयार केली आनी ह्या चोरट्यांच्या शोधाक लायली। तेन्ना तांकां एक अशी लीड मेळ्ळी की हे जे चोरटे आसात तेंचे कडेन एक बोलेरो कार जी आसा ती घेवन सध्या ते फरार जाल्ले आसा। तेंच्यांनी स्पेशल टीम हायर करून
कलंगूट टिटोज लेनीन तेंच्यांनी शोधाशोध करपाक ह्या चोरट्यांची चालू केली. तेन्ना तांकां एक अशी लीड मेळ्ळी की ती जे चोरटे आसात ते सद्या टिटोज लेन कलंगूट ह्या भागात ते पयशे घेवन भोंवपा खातीर आनी ते मजा मारपा खातीर खंय ते राविल्ले. बलेरो कार जी आसा ती सद्या म्हापसा पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ली आसा आनी ही बलेरो कार आनी ते चोरटे जे 5 चोरटे आशिल्ले तेंकांय म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी अखेर आयज जेएमएफसी कोर्टान तांकां प्रोड्यूस करून तांकां 4 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सीमा असोती. गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नव्यानूच पदभार स्वीकारिल्ल्या दामोदर उर्फ दामू नायक हाणें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत केंद्र भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांची भेट घेतली. ह्या भेटीत पक्ष घटमूट करप तशेंच गोंय राज्याच्या उदरगती विशीं चर्चा जाली. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली. ह्या भेटीत गोंय सरकारान हातात घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक दिली. जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहारात कवळे मठाचे शिवानंद सरस्वती स्वामी हेर दोगा आड फोंडे पुलिशेन फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकाराक लागून मठाच्या अनुयायांमदी बोवाळ पडला. ह्या मठाचे अनुयायी गोंया सयत मुंबय आनी कर्नाटकातूय आसात. पळयात पुराय बातमी. बेकायदेशीर जमीन व्यवहार प्रकरणात फोंडे पुलिशेन कवळे मठाचे शिवानंद सरस्वती स्वामी आनी हेर दोगाड फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद केलो. मठाची फोंडे तालुक्यांतली जमीन विकतना विद्यमान स्वामी शिवानंद सरस्वती हांणी सर्गेस्त सच्चिदानंद सरस्वती हांची सय वापरून व्यवहार केल्ल्याचो आरोप मठाच्या कांय प्रतिश्ठीत अनुयायांनी केलो. फटीच्या पॉवर ऑफ एटर्नीचो वापर करून मान्यताय घेनासतना उच्च न्यायालयान मंजूर केल्ल्या नेमांक फाटो दिवन व्यवहार केल्ल्याचे कागाळीत म्हटलां. मठाचे विश्वस्त मंडळ स्वामींनी मनमानी पद्दतीन बरखास्त केल्ल्याचोय तांचेर आरोप आसा. जमीन विक्रीचो व्यवहार कायदेशीर पद्दतीनूच जाला, हातून कसलोच गैरव्यवहार नाशिल्ल्याचे सांगून ह्या प्रकरणात नाव आयिल्ले आदवोगाद मनोहर आडपयकार हांणी आरोप भायर आयले. आयकात तांचे म्हणणे. आधाराचेर खंयचो आधार स्वामीचे ना आनी हे 2018 तो काळ असो आशिल्लो आधारच काय जायेत, पॅन कार्ड जायेत नाल्यार सेल डीड जायना अशें नासतालें. मागीर ते लिबरल आसताले त्यामुळे आणि स्वामी प्रत्यक्ष माझे मुखार आसा आनी ते वातावरणान आनी हे आसात न्ही म्हणून स्वामीचे प्रेझेन्स आनी हे सांगणारे हीच आयडेंटिटी धरली आनी आमी ते केले. आनी तेजे नंतर हांगा येतकूच पयलीं पळय ड्राफ्ट केल्लो तो डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर थंय नांव आशिल्ले पयलींचे स्वामीचे आनी हेजेर आसा शिवानंद स्वामीचे. मागीर हो ड्राफ्ट काडलो आनी ते एटर्नी कडेन दिलो हांवें की तो एटर्नी म्हाका म्हणपाक लागलो बिफोर बिईंग सायन्ड आनी एक्झिक्युटेड की आमी आमचे एडवोकेटाक दाखयता. ते प्रमाणे तेणें तो ड्राफ्ट व्हेलो आनी जवळ जवळ 8 दिसांनी परत दिलो. इट इज ओके म्हणून. मागीर ओके म्हणटकूच कितें जालें हो ड्राफ्ट केन्नाय आमी आमची युज्युअल आयुश्यांत केन्ना सेकंड व्हेरीफाय जाले काय ना आमी रिलॅक्स जाता हा वेवस्थीत आसा म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तेणे ड्राफ्ट हाडटकूच ते सेल्डीड हांवें एक्झिक्यूट केलें आनी ते सेल्डीड एक्झिक्यूट सब रेजिस्ट्रा मुखार ही पॉवर ऑफ एटर्नी दिली हो तेजो ड्राफ्ट आसा. आनी त्या वेळार ताणें सगळें पळयलें आनी फाटल्यान पळय अशें हेंचे पळय एलिगेशन्स आसा की पर्सनेटेड जाले म्हणून. पर्सनेटेड जावपा प्रश्नूच ना. स्वाम्यान पळय ही पॉवर ऑफ एटर्नी सही केली, पॉवर दिली एक्झिक्युटंट अवधूत काकोडकर म्हण ताका. आनी हे सेल्डीड जे आसा तेजे सगळे हांगा एक्झिक्युटंट म्हणून सही ताणें केल्या आनी रजिस्टर बिफोर सब रजिस्टर ताणेंच केल्या एक्झिक्युटंट.
म्हणटकूच हाजे नांवान पर्सनेटेड करप म्हणपाक सच्चिदानंद हेजे नांवान खंयच ना, फाटल्यानय नांव ना. फाटल्यान नांव पळय सेल्युडाचेर आसा, तुम्ही पळया. सेल्युडाचेर नांव कोणाचें आसा? एक्झिक्युटंट आसा. तो अवधूत काकोडकर म्हणटा ताचें नांव आसा. हे पळया अवधूत. हांगा खंय ते स्वामीचें नांव आसा. आतां पर्सनेटेड म्हणपाक केन्ना म्हणूं येतालें जर का ह्याच स्वाम्याचें नांव हांगा बरयल्लें, ताजोच फोटो लायलो आनी ताजे नांवान सही केलें जाल्यार ते पर्सनेटेड कशें जावंक शकता. हे केवळ हे कांय इश्यू असो ना की ह्या कमिटीचें आतां इलेक्शन आसा, तांकां हे इलेक्शन इश्यू आसा. इश्यू आउट ऑफ नो इश्यू. नमस्कार. सध्या मी असा कवळेच्या गौड पादाचार्य मठांत, ज्या मठाच्या स्वामीचेर स्वामी शिवानंद सरस्वती हांचेर मठाच्या प्रॉपर्टी संदर्भात गौड बंगाल केल्ल्याचो आरोप आसा. स्वामी शिवानंद सरस्वती हांणी मठाचे आदले स्वामी जे आशिल्ले सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी हांची बनावट सय करून मठाच्या मालकीची जमीन परस्पर विकिल्ल्याचो तेंचेर आरोप केल्लो आसा. हो आरोप मठाचे अनुयायी जे आसात, प्रतिष्ठीत अनुयायी जे मुंबय कारवार ह्या वाठारांत रावतात, तांणी हो आरोप केल्लो आसा. त्या अनुषंगान फोंड्या पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. सध्या आज ह्या मठान भेट दिली तेन्ना मठाचो कारभार पळोवपी जे विश्वस्त आसा निखिल बोरकर, तांचे कडेन भेट जाली ना. ते खंय तरी कारवार गेल्ले आसा. तांचे कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तांणी कांय वेळा उपरांत संपर्क साधपाचे परत फोन करपाचे उतर दिल्ले, पूण अजून मेरेन जवळ जवळ 1.5 वर जावन गेले, तांचो संपर्क जावना. त्यान भायर मठाचे विद्यमान स्वामी जे आसा शिवानंद सरस्वती स्वामीजी हे सध्या खंय तरी भायर सरिल्ले आसा, विजिटाक गेल्ले आसा. तांचे कडेन आमचें उलोवप जावना. सो फोंड्या पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. हे प्रकरण गंभीर आसा. ह्या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन सध्या मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांच्या सयत अवधूत श्रीराम काकोडकर तशेंच एड मनोहर आडपयकर हांच्या आड गुन्यांव दाखल जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्हीचेर फुडले अपडेट्स तुमकां आमी रोखडेच दीत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शेखर नायक. लाडली लक्ष्मी येवजणेचो आतां मेरेन 84,811 चलयांनी लाव घेतला. ह्या येवजणेचो सगळ्यांत चड लाव साश्टीच्या चलयांनी घेतला. त्या उपरांत बार्देस आनी फोंडा तालुक्याचो नंबर लागता. जाल्यार सगळ्यांत कमी लाव धारबांदोडेच्या चलयांनी घेतला. पळयात पुराय बातमी. 2012 ह्या वर्सा लाडली लक्ष्मी येवजण सुरू केल्ली. 2012 ते 2024 मेरेन 84,811 चलयांनी हे येवजणेचो लाव घेतला. लग्न जाल्ल्या चलयांचे 4,311 अर्ज मंजुरी खातीर प्रलंबीत आसात. तशेंच 16,662 चलयांचे अर्जय प्रलंबीत आसात. जाल्यार 2024-25 1,893 अर्ज खात्या कडेन आयल्यात. सरकाराच्या अर्थीक तरतुदी प्रमाण वर्साक 400 ते 500 चलयांक हे येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटा. आता ही लाडली लक्ष्मी स्कीम तुमकां खबर आसा गव्हर्मेंटाची. आमी 2012 स्टार्ट केल्ली. सो आता 2012 आणि इट इज स्टील कंटिन्यूइंग अप टू 2024-25 आम्ही ऑलमोस्ट 84,811 सँक्शन केल्ले आसा. आणि डिसबर्समेंट आमचे टोटल अमाउंट जालो आसा ऑलमोस्ट 781 crores. सो हे बेनिफिशरींक सगळ्यांक लाभ मेळ्ळो आसा. आतां पयलीं कितें जाल्लें, पयलीं तांकां 18 years जाताच तांणी फॉर्म भरपाचें आसलें आनी मागीर ते आमी हांगा सँक्शन करताले आनी तांकां तेंच्या नांवान एफडी जॉयंट एफडी आसताली. एफडी तांकां आमी दिताले, बेनिफिशरीक दिताले आनी ते मागीर कितें करताले, जेन्ना मॅरेज जाताली तेंची सेकंड रजिस्ट्रेशन जातालें ते हांगा आमकां येताले. म्हणजे जर आमची मॅरेज जाली आमची एफडी आतां विड्रॉ कर म्हणून. मागीर आमी कितें करताले, एफडी तेंची आमी प्रोसेस करून आमी एक ताका सँक्शन ऑर्डर दिवन अलॉंग विथ द एफडी द बेनिफिशरी बँकान वयतालो. बँकान वचून तो ते पयशे तेजे एनकॅश जाताले. सो आतां मागीर गव्हर्मेंटान ती स्कीम एमेंडमेंट केली आनी नाव वी हॅव डन लायक आतां आमी ओन्ली आफ्टर मॅरेज आमी कन्सिडर करता. म्हणजे जे कोणें आतां पयलीं 18 वर्सां जावन भरलेले तांचे आमचे कडेन ऑलमोस्ट अरावंड 16,000 अशें आसा पेंडन्सी. बट समज ते आतां मॅरेज जावन येयले आमच्या फुड्यान जाल्यार आमी तांची इमिजिएटली सँक्शन करता. आनी अशें करून आमचे कडेन ऑलमोस्ट अरावंड 4,311 एप्लिकेशन आसा सँक्शन केल्ली. सो जशें आमकां हे बजेट एलोकेशन मेळटा तशें आमी तांकां आमी तांची पयशे रिलीज करता. सो इन अ इयर यू कॅन से ऑलमोस्ट अरावंड 400 to 500 आमी रिलीज बेनिफिशरीक आमी पयशे दिता. ओके. सो सरकार हेजे खातीर कितले म्हणजे वर्सा खातीर कितले पयशे दिता? आमचे बजेट प्रोपोजल फॉर लाडली लक्ष्मी आमकां अरावंड लास्ट टायम आमकां मातसो 48 crores कितें मेळ्ळे.
सो ते आमी आतां ऑलमोस्ट डिसबर्समेंट आतां चालू आसा. सर आता जे लोकांचे पेंडींग उरले ते कितले हय. केसीस आहा? पेंडींग आमचे कडेन सद्या आतां म्हणजे सँक्शन जाल्या अरावंड 4,311 आसा. ह्याच वर्सा आमकां एप्लिकेशन अरावंड 1,893 येयल्ली आसा. ओके, म्हणजे जानेवारी म्हयन्यान स्टार्ट हय, झालेले. म्हणजे हय 24-25 आमचे एंड ऑफ डिसेंबर म्हणल्यार. सो ही आतां आमी जशें आमचें बजेट आमकां मेळटा तशें आमी प्रोसेस करतले. 2012 ते 2025 मेरेन लाडली लक्ष्मी येवजणेचो लाव मेळिल्लो आंकडो. 2012-13 3,508 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2013-14 9,992 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2014-15 8,963 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2015-16 11,009 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2016-17 15,158 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2017-18 7,383 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2018-19 6,758 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2019-20 3,846 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2020-21 2,577 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2021-22 4,995 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2022-23 5,980 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2023-24 2,500 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. 2024-25 2,142 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो. तालुका प्रमाण लाभार्थी: बार्देस 12,521, दिवचले 7,222, काणकोण 3,357, धारबांदोडा 1,972, मुरगांव 6,137, पेडण्यां 5,521, फोंड्यां 10,474, केप्यां 5,645, सालसेट 15,307, सांगे 3,037, सत्तरी 5,675, तिसवाडी 7,940. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. आमदार क्रूज सिल्वान येवपी विधानसभा अधिवेशना खातीर RP 2021 रद्द करपाचो खासगी प्रस्ताव सादर केला. गोंया खातीर नवो प्रादेशीक आराखडो तयार करपा खातीर काम सुरू करपाची मागणी ताणें केला. तशेंच गांव पातळीचेर आंतरधर्मीय समरसताय मंच स्थापन करपाचो प्रस्ताव ताणें मांडला आनी गोंया खातीर व्यापक जाती जनगणना करची अशी मागणी ताणें केल्या. मडगांव SGPDA नुस्तें मार्केटाच्या वाठारांत हळशीक पातळ्या. नुस्त्याच्या हळशिकावण्या उदकान सरभोंवतणचे सगळे गटार भरल्यात. नुस्तें मार्केटाचो वाठार नितळ करपा खातीर SGPDA कसलीच पावलां उबारनात म्हणून नुस्तेकारांनी आरोप केला. मार्केट नितळ करपा खातीर नुस्तेंमारी खातें पयशे दिना ते खंय म्हणून नुस्तेकारांनी प्रश्न मांडला. सारकें वस्त जाला मरे थंय दिसली पडटा तुमकां आनी हें ब्लॉक जावन वयल्यान उदक फ्लोट जावन वयल्यान वयता आनी लोक तितूंतल्यान चोरून बांदराक घेता. हें आतां एस्पिडीन करपाचें न्हू. एस्पिडी आपणाक गेलो मार्केट आनी हे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे पयशे येना मार्केटाकूच रिनोवेट करपाक पयशे येता कोण खाता ते कोराय मरे हाडून वास्कोचे पणजेचे हाडून बसयता हिंगा ते बसय ते काडाय हिंचे मडगांवकारां दवराय म्हणटा कितें मडगांव कितें करलें जाल्यार उजरगत जातली. वास्को हाडला चेअरमॅन बसयला, पणजे हाडला MS बसयला. तेंकां कशें कळटलें मडगांव कितें जाता तें? मडगांव जात तें कळटा जाल्यार मडगांवकारां बसोवपाक जाय जाल्यारूच कळटलें तुमकां मडगांवकारांक प्रॉब्लेम कितें आहा तो कळटा. हे मडगांवकार ओगी रावताय सगळे ओगी चेअरमॅन हाडला वास्कोच बसयला. वास्कोच्या कितें कळटा तो उठ्ठ बसता गेलो 1-2 वर बस ऑफिसांत गेलो घरा आपणाक वास्को पळयता. पण तेणी एक्चुअली वॉल्त मारून पळोवपाक जाय बाजाराक कितें जालें तें. बाजाराक कितें जालें तें पळयता जाल्यार कितें वॉल्त मारूं जाय न्हू. इल्ले खंयचे तरी मारताय केवडे येताय वयताय चेअरमॅन करता फायन मारताय ते आपणागे कमाई करताय. मडगांव चिंताय मरे बाजाराक पळय मरे मार्केट काय बरो केलो मार्केटाक वास केला सोंसडो करून उडयला मार्केट. वास बी येता वास येता कसलो तो हिंगा गटर भरलोला बरो न्हू फ्लोट जातालो आतां बोडयो घालून हालयला ते गटरान सोडला उदक मुखार पळय सारकें वाट वयल्यान बंद जाल्लें वयल्यान फ्लोट जावन ताच्या वयल्यान वयता उदक. एकलो पासून येवन विचारना ते मार्केटाक कितें जालें काय म्हणून. मार्केटात विचारपाक जाय न्हू कितें जालें बाबा प्रॉब्लेम कितें आनी फकत पयशे वाडोवया म्हणटा आमी. पयशे वाडोवया ते बरें आमी सांगलें. आमी सांगलें ताका पयशे वाडोवपाक आमकां खबर आहा तुमी बरोवन दिया न्हू. आमी पयशे वाडयता आमकां सर्वीस हे भाशेन दितले म्हणून सर्वीस दी म्हणून बरोवन दी म्हणून सांगलें म्हणटा चूप जाता ते कितें उलयना तेन्ना तुमी सांगूंक जाय मरे आमी बरोवन दिताय म्हणून. आमी सगळे जर कितले पाट मार्केट उरतले कितले पाट बस फिनायल कितले पाट घालतले ते सांगलें तांकां
हे म्हणून तुमगे मेनू बरोवन दिया आमकां पयशे करता कशें करून करतले पयशे करून कोणाक दिले जायना न्हू असो चिखल जाले धंद्याय मार बसलो धंदे मार बसता लोकांक इफेक्ट आमकां इफेक्ट न्हू लोकांकूय मार बसता लोक म्हणटा कितें जाता आमकां हांव म्हणटा तूं वचून एसपीडी सांग कितें एसपीडी सांगल्यार बरें न्हू आमगे काय मार्केट न्हू एसपीडी काय मार्केट ते आपणाक मार्केट मोठी धाडायताय कित्याक तेणी करपा ना कितें क्लिनू तेंगे घराक अशें दवरता ते पण क्लिनस कांयच ना क्लिनस कांय ना सामकें झिरो क्लिनस रायबंदर वाठारांत रोरो फेरी सुविधा सुरू जावपाची आशिल्ल्यान स्मार्ट सिटी खाला नव्या धक्क्याची रुंदाय वाडयतले देखून रायबंदरा फेरी धक्को येरादारी खातीर बंद जातलो आनी पोन्न्या धक्क्या वयल्यानूच येरादारी जातली अशी म्हायती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिली. ह्या कामाक लागून कांय दिसां खातीर जावपी गैरसोय लोकांक सोंसची पडटली अशें तांचें म्हणणें. हांगासर सायट विजीट दवरलेली आनी त्या विजीटाचो पर्पज कितें आसलो तर गोंय सरकारान आमच्या 2 रोरो फेरी हांगा हाडपाचे केल्ले आसा. म्हणजे रायबंदर हो एक बिझिएस्ट सी रूट आसा. ह्या रुटाचेर 2 रोरो फेरी हाडपाचे केल्ले आसा त्यो आतां फेब्रुवारी म्हयन्यान रेडी जातल्यो आनी त्याच पयलीं जो रापाचे डेवलपमेंट जावपाक जाय आसलें वो राप जो मॉडिफाय करपाक जाय आसलें तें काम ऑलरेडी आमी सुरू केल्लें आसा. पण तें काम स्टेप वायज जर करतलो जाल्यार ताका टायम लागतलो. पूण एट अ टायम दोनूय कामां म्हणजे ओल्ड राप आनी न्यू राप हे दोनूय कामां एक एट अ टायम जावची म्हणून तो राप जो आसा रायबंदर सायडीचो तो आमी थोडे दीस बंद दवरपाचें प्लॅनिंग करता आनी बंद दवरून हो जो ओल्ड राप आहा ह्या ओल्ड रापाचेर सोय फेरी आमच्यो ऑपरेट जावपाक जायो ताका लागून ते गैरसोय जावपाक जायना म्हणून आमी ह्या सायड इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. हो राप आमकां ऑपरेट करतलो जाल्यार लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. आयज लोकांनी इनकन्विनियन्स थोडेशें जातले पण लोकांनी धीर धरून जर आमकां सहकार्य केलें जाल्यार तो राप 2 म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जावंक शकता. अदरवायज तो जर टायम ताका घेतलो सिंगल फेसिन जर केलो आमी जाल्यार ताका पावसा फुडें पावूंक शकता तो. म्हणून हांव लोकां कडेन विनंती करता लोकांक रिक्वेस्ट करता की जे 2 म्हयन्यांक जे काम जे चालू उरतले ते कामाक लागून लोकांनी थोडेशे पेशन्स बाळगचे आनी ह्या ओल्ड रापा वरसून आमच्यो सोय फेरी वटेन ज्यो चलतल्यो ताका लागून लोकांनी शिस्तीन डिसिप्लिनीन आपल्यो गाडयो हांगासर गाडयो घालच्यो गाडयो काडच्यो अशी हांव सरकाराच्या वतीनसून हांव लोकां कडेन मागणी करता. CLPच्या बसकेक म्हादयचो प्रश्न, जमीन हडप प्रकरणां, बेरोजगारी आणि कोळशाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. हे सगळे विशय येता त्या विधानसभा अधिवेशना वेळार मांडटले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें सांगलें. भ्रश्ट भाजपा सरकार विरोधात लढो दितले जाल्यार सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय. ह्या विशीं बेगोबेग विरोधी आमदारांची बसका घेतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. तशेंच 26 जानेराक सगळ्या मतदारसंघांत भ्रश्टाचारी भाजप सरकारा विरोधात कार्यबळ घडोवन हाडटले अशी म्हायती आलेमावान दिली. जे बीजेपी सरकारा विरुद्ध हो प्रोग्राम हे करोस आमी आख्खें गोंयभर इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज रन करतले आनी 24 हेजें लॉन्चिंग जाता. आमचे दिल्लीचे लिडर जावं आमचे डेस्क इंचार्ज आनी आमचे सगळे सिनियर पार्टीचे लिडर वील पार्टिसिपेट इन दीस प्रोग्राम. सो तेजें मार्गदर्शन घेवपाक ऑर्गनायज कितको करतले वे वील बी हेल्ड party president will brief regarding this thing on the failures with regards to our constitution जो एक बीजेपी सरकारान देशभर the failures of this government will be highlighted in general in detail. Amit Patkar will explain to you. We also had a CLP regarding the upcoming assembly session that is scheduled on 6th of Feb, and all 3 Congress MLAs, the party president was part of it. We discussed on how to go about it. Floor management to हमारा की या सरकाराक assembly मुळे एलर्जी जाता आणि how do we corner this government and how do we take all the opposition MLAs together. We have decided that on 24th there is a business advisory committee at 4 o'clock. At 3 o'clock, we will call all the opposition MLAs to participate and discuss how to go about the session on the 6th and 7th of Feb. Starts the governor's address, and on the 7th will be
one day assembly session. History, we one day assembly session जायना गोंयांत जाता. So we spoke on all the parameters of what should be discussed, questions. सरकार आयला, वी हॅव सीन टाइम एंड अगेन जेन्ना जेन्ना एक इशू कोर इशू जेन्ना मुखार येता तेन्ना बीजेपी त्या इशूक कसो डायवर्ट करप, त्या इशूक कसो डायल्यूट करप, हे गेल्ल्या 2 वर्सां मातशें गोंयकारांनी पळयलं. टुडे वी हॅव डिस्कस्ड इन लेंथ दॅट द कोर इश्यूज ऑफ गोवा जे आसा, लँड ग्रॅबिंग आसतले, लँड स्कॅम आसतले, जॉब स्कॅम आसतले, आज अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू, हे इशू घेऊन प्रत्येक मतदारसंघात तो इशू बाबा कसो लायव्ह लोकां मेरेन वचपाचो हाजेर आज आमची विस्तारान चर्चा जाला. आणि जो 26 तारखेक आमी जो प्रोग्राम लॉन्च करता, दिस इज गोइंग टू बी अ 1 year लॉंग प्रोग्राम वेरीन हे सगळे लोकल इश्यूज प्रत्येक मतदारसंघात वेगळे वेगळे इश्यू आसात. सो ते इश्यूज लोकांचे घेऊन लोकां मेरेन कशे वचप हाजेर आज आमी बसून आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या. 26 वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम साऊथ गोवा अँड दिस वील कंटिन्यू ऑल अक्रॉस 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.